नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक इन युअर फेवरेट प्रोग्राम युवापंथी विथ सचिन सीझन 3 आणि आयच्या ह्या विकान ह्या एपिसोडान आमी गेल्ले देंपे कॉलेज मिरामार हांगासर जायती मजा मस्ती आयली जी तुमकां आतां पळोवपाक मेळटली. बट एक गोष्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता. जायते कडेन आतां भोंवता सद्या हांव भायर जेन्ना वता खंयतरी तेन्ना एक कमेंट म्हाका खुबशे फावट आयकपाक येता की आमचे गोंयचे युवा, आमचे गोंयचे यूथ हे खूब सुदारिल्ले आसा, म्हणजे खूब विचार करून वागता. फॉर एक्झाम्पल जे कितें वायट आमच्या ह्या एनवायरमेंटा खातीर किंवा आमच्या ह्या सोसायटी खातीर घडटा ताजे अगेन्स्ट उलोवपाची तांकां एक धाक आसा आनी ते बरे तरेन उलयता, बरे समजून उलयता. आनी फुडें समजा इलेक्शनाक जर निवडून हाडपाचें आसा जाल्यार ते खूब बरे तरेन विचार करून बरे कॅन्डिडेट निवडून हाडटले अशें जायते कडेन आयकपाक मेळटा. सो हे खूब बरी गजाल आसा आनी जे यूथ आसा, जे युवा आसा तांकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणपाक सोदता की आमी आमच्या गोंयचो जो विचार आसा तो बदलपाक ट्राय करता आनी बदलतले. आनी जायते वायट गोश्टी एनवायरमेंटा खातीर किंवा आमच्या समाजा खातीर जाता ते बंद करपा खातीर आमी एकजूट जावन वावुरतले. जर ह्या एपिसोडान किंवा आमचे युवापंथी विथ सचिन हातूंत जर तुमकां कितें सजेशन्स दिवपाक जाय, जर प्रँक सजेस्ट करपाक जाय किंवा तुमी येवन कितें तरी प्रँक करपाक सोदतात, बरी आयडियाज तुमचे कडेन आसा किंवा क्वेश्चन आन्सर सजेस्ट करपाक जाय किंवा आनीक कसलेय सजेशन्स ते दिवपाक जाय म्हाका, जाल्यार म्हाजी फेसबुकार पेज आसा युवापंथी विथ सचिन, ताजेर चल आनी ते लायक कर ती पेज एंड कमेंट कर किंवा म्हाका मेसेज धाड थंयसर. एंड तुजे सजेशन्स आसा ते आमी नक्की वाचतले आनी बरे आसा जाल्यार इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करतले. एंड येस, आयच्या ह्या विकाची युवापंथी तुमच्या खातीर देंपे कॉलेज मिरामार हांगासर जायते क्वेश्चन, जायते आन्सर्स एंड देन एक प्रोग्राम थंय जालो. त्या प्रोग्रामाची कांय झलक तुमकां ह्या प्रोग्रामान पळोवपाक मेळटली. सो खंयच वचूं नाकात, पळयात आयचो हो एपिसोड युवापंथी विथ सचिनाचो क्वेश्चन आन्सर राउंड. युवापंथी विथ सचिन सीझन 3 एंड रायट नाव वी आर एट देंपे कॉलेज एट मिरामार. आणि म्हाका दिसता फर्स्ट सिजनान आमी हे कॉलेजीक आयिल्ले. दीस इज द फॅमिली प्लेस फॉर मी एंड येस, खूब मजा मस्ती आयिल्ली फर्स्ट सिजनाक. बट सीझन 3 आमी सद्याक ह्याच कॉलेजीन परत आसा. वी हॅव सम स्टुडंट विथ अस. तुजें नाव? सायली सक्सेना. मनीषा पॉल. स्नेहा लोटलीकर. So simple question, simple answers though. First question, do not prompt or do not help your friend in answering the questions, okay? Individual prize asa individual wetle. Prompt karu naka, help karu naka friend. First question, simple question, okay? Who is the Vice President of India? I don't know. Wait. I don't know. No. I don't know. I'm not a political student. Oh no. Still, yeah, I know. Still, I hate it. I'm very bad in general knowledge. First question, Vice President of India? Vice President of India? I don't know. It was Hamid Ansari, right? I don't know now. Ex-vice president. No, I don't know. No. Vice President of India? कोण जाणार रे बाबा, म्हाका खबरना. Wait. No clue. Vice President. I don't know. Vice President of India? Wait. Vice president? I don't know. No, I don't know. Do we have a vice president? No. Do we have a vice president? Don't we just have the president of India and then the prime minister? No idea. Vice President of India? Vice President? No idea. No sir. No idea. No idea. Hamid Ansari. Hamid Ansari was the ex-Vice President. Vice President. Wait. I don't know. Vice President of India? No. Any guesses? Pranab Mukherjee. Venkaiah Naidu. Vice President of India? No, I'm not sure. I don't know. Venkaiah Naidu. Vice President of India?
Venkaiah Naidu. Vice President. Oh God, sorry. Don't know. Don't know. Okay, by the way, Venkaiah Naidu is the right answer. Okay, so President of India. President Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. Ram Kovind. Yes, Ramnath Kovind is the right answer. Who is the President of India? No, I don't know. No, I don't know. Don't know. Who is the President of India, by the way? काय त्या देणार Wait. नो आई पी वेलेंस Wait. नहीं प्रणब मुखर्जी एक था Pranab Mukherjee? दूसरा एक I have no idea. Who is the President of India? प्रेसिडेंट कौन को प्रणब मुखर्जी I have. Huh? Pranab Mukherjee. ना खबर म्हाका एकलो होता प्रणब मुखर्जी आतांचो खबर ना प्रणब मुखर्जी ना पयलींचो न्हू गो Okay, who is the President of India? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया President. Mr. Kovind. I forgot his first name. Ramnath Kovind. Ramnath Kovind is the right answer. Okay. President of India. Full name I don't know. Kovind something. I don't know, guys. किती हा? What she said? I don't know. Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. Pranab Mukherjee. Ramnath Kovind. Ramnath Kovind. I don't know. What do you think? I'm right. Ramnath Kovind is the right answer. Who is the President of India? No. President. प्रेसिडेंट President of India. it's not प्रणब मुखर्जी anymore no प्रणब मुखर्जी किरे President of India. प्रणब मुखर्जी ओय ओय रामनाथ कोविंद Ramnath Kovind is the right answer. Okay. Who is the Health Minister of Goa? Health Minister. Parsekar. No. I don't know. You know. No. Who is the Health Minister of Goa? हेल्थ मिनिस्टर I don't know. Alina Saldana? पोलीचो खबर आलो तो लक्ष्मीकांत पार्सेकर आलो न्हू आता Health Minister of Goa. म्हाका खबर ना Who is the Health Minister of Goa? हेल्थ मिनिस्टर दिस वेलो विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर I don't know. राणे वाले विश्वजीत राणे Vishwajit Rane. Vishwajit Rane. Vishwajit Rane. Okay. That's right. Health Minister of Goa. Health Minister. No idea. Vishwajit Pratap Singh Rane. Vishwajit Rane. No idea. Health Minister of Goa. Health Tanavdekar. I think. Yes. Ramaswara, Health Minister of Goa. Manohar Bhai Parrikar. Vijay Sardesai. Health Minister of Goa. Wait. I don't know
Health Minister of Goa. विश्वजित राणे राणे विश्वजित राणे Okay, Health Minister of Goa. You can guess. No, I don't know. बोल ना. Health don't know. Okay, should I give you 4 options? You guess. Okay, first is Ramesh Tawadkar, second is Vishwajit Rane, C is Sachin Sullikar, or D Babu Asgaonkar. Sachin. Yeah. C is C. I guess A. Ramesh Tawadkar. Yeah. B. D Babu Asgaonkar. Vishwajit Rane. A. A. Ramesh Tawadkar. Okay, how many of you feel A? Like, just tell me. Ramesh Tawadkar. How many of you feel Vishwajit Rane? B. Only one. Okay. C. Sachin Sullikar. कितले जाणांक दिसता? एकटेच? Okay. And D. Babu Asgaonkar. Okay, by the way, B is the right answer. Vishwajit Rane. And C is my name. I'll show you 2 pictures. Identify this picture. Last 2 questions, okay? This one. My God. What's his name? I know him. Arey, wait. You tell. Manmohan Singh. Oh God, I'm not getting the name. Okay, who is this person? Now tell me. No, I don't know this one. No idea. I don't know. I don't know him. No. Identify this person. कौन रे हो अरे oh no खबर आहे sir? ना I don't. खबर आहे sir? ना no Huh? no idea no Okay. अरे आमचाच मारे Wait. हो तेच मरे ऍक्च्युअली नाव याद ना टुरिझम मिनिस्टर असतो ना. बरं. मनोहर आजगावकर बाबू आसगावकर. Who is he? बाबू आसगावकर. He's a MLA from Pendem Taluka. Identify this picture. No. No, don't know. कोण? You can just. No. A clue देऊ? He is a tourism minister of Goa. मनोहर और बाबू आजगावकर. असेंब्ली बीन पळया ती केन्ना तरी मातशी टायम मेळटा जाल्यार. No idea. Never saw. No, I have no clue. Looks familiar, but I have not. बाबू आजगावकर Identify this picture, okay? No idea. No sir. पळोवंक ना तेका. केन्नाच पळोवंक ना? देव जाणा न्हू. सिरियसली? पयलें आसतलें हांव न्हू. पयलें आसता खंयचे पिक्चरान? Picture? No sir. News something. न्यूजर पळयला. Tourism Minister मनोहर alias बाबू आजगावकर. टुरिझम मिनिस्टर मनोहर उर्फ बाबू alias बाबू आजगावकर. बाबू आजगावकर बाबू आजगावकर Who is he? बाबू आजगावकर स्पोर्ट्स एंड हय टुरिझम मिनिस्टर Sports and Tourism Minister. You really deserve this. Okay, I'll ask you some questions, simple questions and simple answers. If you answer, I'll give you the prize, okay? First question, Vice President of India? Venkaiah Naidu.
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. This one, Ramnath Kovind. Okay. Mahatma Gandhi's wife's name. Kasturba Gandhi. Father's name. Karamchand Gandhi. Mother's name. Putli Bai. Okay, cool. Moving down to Goa. Who is the Health Minister of India? Health Minister of Goa. Vishwajit Rane. Cool. Statehood day आम्ही केन्ना मनयता? 30th May 1987. अस्मिता दीस. हालीच झालो तो. Sorry, pass. Next question. अस्मिता दीस. खंयच्या दिसा खंयच्या वर्सा जालें? जानेवारीन जाल्लो तो. Year? म्हाका नो आयडिया. Okay, I'll show you two pictures. Identify these two pictures. Okay. Who is this? Manmohan Singh. No idea. Any guesses? No idea. He is the tourism minister Tourism of minister. Goa. Okay, two more questions. I'll give you the prize. दोनाचे answer तू पकडा. Okay. First president of India. Rajendra Prasad. The operation which launched to liberate Goa from Portuguese. Operation Vijay. So I have the first winner with me right now. What's your name? Shreya Fatarpekar. Yeah, congratulations, and you deserve this. This is a special gift hamper by Nestle India, a special design by Uttam Kumar. And thank you and congratulations. Thank you very much. Thank you. This gift hamper is sponsored by Nestle India Limited, featuring food artist Uttam Kumar. Okay, I have the second winner with me. What's your name? Mansur Sheikh. Manjush. So this is a special gift hamper by Nestle India Limited and specially designed by Uttam Kumar, the food artist. And thank you very much for playing with us. Thank you. Thank you. This gift hamper is sponsored by Nestle India Limited, featuring food artist Uttam Kumar. So we have Anish. Anish, congratulations. A special gift hamper from Nestle India Limited and specially designed by food artist Uttam Kumar. Congratulations and thank you very much. Thank you. Thank you. This gift hamper is sponsored by Nestle India Limited, featuring food artist Uttam Kumar. Okay, right now, म्हाका खरेंच खूब बरें दिसता कारण हांव ज्या मनशा वांगडा हांगासर बसला ह्यान पयलीं खूब फावट मेळ्ळा जेन्ना जेन्ना मेळ्ळा तेन्ना तेन्ना एक वेगळे तरेचो अनुभव म्हाका ताजे कडल्यान मेळ्ळा. ही knows all the thing about me, like when I visited like their place last time. One second, I'd like to mention, Yes. you first visited on 8th December 2016, last year. The last time you visited on 7th November 2017. Yes, so माझो कॅमेरामॅन आसा तुळशीदास. तुळशीदास तुजी बर्थ डेट 24th Jan 1976. 1976. 24th Jan 1976, right? One sec, huh? 24th, no? Yes. Okay. Okay, huh? 24th, no? Saturday. सॅटर्डे आशिल्लो. तुजो जल्मदीस सॅटर्डे. वायस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Vice President of India, Mohammad Amit Ansari. He's an ex-vice president, current. This is Ramnath Kovind. He's a president. President. Mohammad Amit Ansari. Vice ex. Okay. So, I don't know, sorry. Okay. Venkaiah Naidu. Okay. Okay. Next question. President of India, you told me. Yeah, Ramnath Kovind. Second question. महात्मा गांधीच्या बायलेलें नांव कितें? कस्तुरबा. गोवा स्टेटहूड डे, गोवा घटक राज्य केन्ना जालें? खंयच्या दिसांनी खंयच्या वर्सा? 30th May 1987. Yes. Tell me, सिम कार्ड आमी वापरता मोबायलान. SIM फूल फॉर्म खबर आसा? SIM. No. ओके. गोंयचो ट्युरिझम मिनिस्टर कोण? Earlier was Dilip Parulekar. Now is this Babu Asgaonkar. No. Yes. बाबू आसगांवकर. ओके. आमचे अस्मिताय दीस आमी केन्ना मनयता? 16 January. Year? 1967. Yes.
एज आय मेन्शन म्हाका जेन्ना जेन्ना ना नॅशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लायंड हांगासर वता तेन्ना खूब बरें दिसतात, पूण कांय खास भुरगीं आसा थंयसर जे खूब टॅलंटेड आसा, तांच्या वांगडा गजाली करता आसतना तितलीच मजा येता. अक्षय, इतले सगळे आन्सर्स दिले त्या खातीर एक स्पेशल प्रायज फ्रॉम आवर सायड तुज्या खातीर हे चॉकलेट बॉक्स फ्रॉम नॅशनल इंडिया लिमिटेड अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू 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 थँक्यू. खरंच तुका मेळून खरंच बरें दिसलें परत एक फावट. थँक्यू थँक्यू. Yeah, and especially today is my lucky day because I'm sitting with one of our greatest one of our media person here. So I'm proud to say that because I didn't got opportunity here. This gift hamper is sponsored by Nestle India Limited, featuring food artist Uttam Kumar. ओके, आफ्टर दीस क्वेश्चन आन्सर राउंड तुमकां नेक्स्ट सेगमेंटा कडेन जो आयज प्रँक ना गेम ना तशें व्हडलें आमी कांय घेवन येवंक ना, कारण एक प्रोग्राम कुसुमाग्रजाची जन्म दिसा निमतान हो प्रोग्राम धेंपे कॉलेजीन घडोवन हाडिल्लो. खूब म्हाका आवडलो, कारण यूथ जे आसा, जे यंग भुरगे आसात, तांच्यांनी एक इनिशिएटीव घेवन बऱ्या तरेची कविता सादर केली, बऱ्या तरेचो फॅशन शो थंयसर म्हाका पळोवपाक मेळ्ळो. अँड एक नवीन पिढी जेन्ना घडटा तेन्ना तांचे विचार कितपत बरे आसपाक जाय किंवा कितपत बरे आसूं शकता हाजें एक बरें दर्शन म्हाका थंय घडलें. आनी हें सगळें तुमच्या मुखार कांय खिणचित्र तुमच्या खातीर. कट्यारीचा वार त्यानं केला, टरा फाडलं पोटाला, तड गेलं खालचा कोथळा बाहेर आला, जी 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 बाहेर आला, जी 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 बाहेर आला, जी 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 जी. प्रतापगडचे युद्ध झाले, प्रतापगडचे युद्ध झाले, प्रतापगडचे युद्ध झाले, प्रतापगडचे युद्ध झाले, रक्त सांडले, पाप सारे गेले, पावन केला कृष्णेचा घाट, पावन केला कृष्णेचा घाट, लाविली गुलाबीची ही वाट, लाविली गुलाबीची. लिहिलेली कविता मी स्वतः लिहिलेली गेय कविता आहे. कोरडा आवाज. माझ्या दारात उभी तिचं रडणार पोर, कधी उघडेल आता तिच्या नशिबाचं दार, कधी उघडेल आता तिच्या नशिबाचं दार. ओके, दॅट्स इट. आयची ही युवापंथी तुमच्या खातीर इतलीच आशिल्ली. अँड नेक्स्ट विकाक एक नवी कॉलेज अँड नवीन प्रँक, नवीन गेम तुमच्या खातीर घेवन येतले. बट जर तुका कितें सजेशन्स दिवपाक जाय जाल्यार युवापंथी विथ सचिन ही आमची फेसबूक पेज आसा, ताजेर चल अँड लायक कर. अँड तुजे कमेंट्स, तुजे सजेशन्स, तुका जर कितें आयडियाज आसा इम्प्लिमेंट करचे अशें दिसता इन युवापंथी विथ सचिन जाल्यार ती म्हाका तूं धाडपाक शकता. तुका येवन प्रँक करपाक जाय, तुजे कडेन कितें आयडिया आसा ते सुद्दां म्हाका तूं मॅसेज करपाक शकता. युवापंथी विथ सचिन ही आमची फेसबूक पेज आसा, ताजेर चल अँड लायक कर आनी म्हाका मॅसेज धाड थंयसर. सो सगळे जाण काळजी घेयात, बरे तरेन रावात. टाटा, बाय बाय, सी यू.